एके वटेन गोंय मलेरिया मुक्त जाल्ल्याची घोशणा जायत आसतना दुसरे वटेन मडकय उद्देगीक वसाहतींतल्यान कामगारांक ह्या रोगाची लागण जाल्ल्याची खबर आसा। तेलंगणा सावन गोंयांत 3 म्हयन्या पयलीं हो कामगार आयिल्लो। ताका लागून ताका ही लागवण तेलंगणात जाली अशें म्हणपाक शकना। सरकाराच्या कायद्या प्रमाण फक्त 15 दीस हो इन्क्युबेशन पिरियड म्हणून मानता। हो कामगार ओल्ड गोवा रावता। ताका सेगीत जोर येता म्हूण ताणें बेतकी खांडोळ्या प्राथमीक उपचार केंद्रांत स्वताक तपासून घेतलो। ताच्या रक्ताच्या चांचणी वेल्यान ताका मलेरिया जाल्ल्याचें समजलें। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बेतकीच्या सेंटरान फोंड्यां कळीत केलां। पूण आमी जेन्ना फोंडेच्यो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर स्मिता पार्सेकाराक फोन मारलो तेन्ना मडकय केशी नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। सध्या सरकार गोंयांतल्यान मलेरिया पुरायपणान धांवडावपा खातीर प्रयत्न करता। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे स्वता बसको घेवन सरकारा कडल्यान जाय ती मदत दिता। पूण अशे तरेन जर केसी लिपोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार घडये कागदार गोंय मलेरिया मुक्त आसतलें पूण प्रत्यक्षांत मात आसचें ना। तुमी पळयतात GNH।